ते सोमेस्त पवित्रत्म्यान भरले परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 2 श्लोक 4. मोगाच्यानो, आमचे हात धन फुडें व्हरूंक आमी पवित्रत्म्या लागीं परातून मागया.
ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶ್ಲೋಕ 22. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ. ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ.
सदा सान्त्वना सदा सान्त्वना ಕರುಣಿಸು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನಾವಾಗಲು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿ ಸದಾ ನಿರತರಾಗಲು ನೀವಿತ್ತ ವರಗಳ ನಾವು ಹಂಚಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೇ ನೀಡ ಬನ್ನಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೊಂದ ಈ ಬಾಳಿಗೆ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ ಸದಾ ಸಾಂತ್ವನ रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 8 श्लोक 9 अशें सांगता. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. मोगाचे न्हू, सताचो स्पिरीट आमकां संपूर्ण सताच्या वाटेन सांबाळून व्हरूंक मागया. Saunk ami तुझी पवित्र templa saunk ami तुझी पवित्र templa
मागासो पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका दिव्या काळजाच्या जिणी उजवाडाय काळो भियासो सदा नितावडाय दिव्या काळजाच्या जिणी उजवाडाय काळो भियासो सदा नितावडाय सदा नितावडाय सदा नितावडाय पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका आत्म्या शांतीच्या स्वार्थांचो नाश कर काळजा मनांचो एकवट आसा कर आत्म्या शांतीच्या स्वार्थांचो नाश कर काळजा मनांचो एकवट आसा कर एकवट आसा कर एकवट आसा कर पवित्र आत्म्या जागय म्हाका मोगांत जेसूच्या वागय म्हाका वायटा विघ्नांतले निवार म्हाका सर्गीन सुखाक पावय म्हाका पवित्र आत्म्या जागय म्हाका
कृपा पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवोनी आमचे तू देवोनी वावरून दैविक शेतात निस्वार्थ मोनात तेलात आमका आज जेजूच्या मोगान तेलाम ताच्या मोगान पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवोनी आमचे तू देवोनी एकवट आमचो सदांच वाडय चढय पवित्र सभा बांधूक आधार लाभय आधार तुजो लाभय पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवोनी आमचे तू देवोनी पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवोनी आमचे तू देवोनी गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 श्लोक 6 आमी भुरगीं म्हूण दाखोवच्या खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता मोगाच्या न्हू पवित्र आत्मो आमकां बापाच्या मोगाची भुरगीं जावन कशें रुपीत करता म्हणलें ह्या कंतारांत समजून घेवया.
आमचे देवोनी